नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। बागा दर्यावेळेर सापडली अनवळखी दादल्याची कूड। आंगार आसात गावे। पोलिसांनी उक्तायला खुनाचो दुबाव। पणजे पोरण्या पलाशेची अवतिकाय आदाराक लायल्यो दिग्यो। सुवातेन चलता कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय। वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी आनी म्युझियम। स्पेशल रिपोर्ट। भर पावसान गांजे उसगांवचे लोक काडटात उदका खातीर वळवळे। सोमार मेरेन उदकाची पुरवण करूंक ना जाल्यार करतले आंदोलन। थळाव्यांची शिटकावणी। शिवोलच्या रस्त्याची अवतिकाय पावला पावलार फोंडकूल पडिल्ल्यान गाडयो चलोवप्यांक जाता त्रास। रस्त्याचो प्रश्न घेवन थळावे लोक देवले रस्त्यार। बेगोबेग दुरुस्तीची केली मागणी। आम आदमी पार्टीन सनबर्न आयोजका आड पणजे पुलिशेन नोंद केली कागाळ। गरजेचे परवाने घेनासतना तिकेटी विकपाक सुरवात केल्ल्याचो आपाचो आरोप। वास्को सप्तकाक व्हडा उमेदीन जाली सुरवात। अंदू 125वें वर्स आमदार मंत्र्या सयत दामबाबाचो आशिर्वाद घेवपाक भाविकांची गर्दी। आता खबरो विस्तारांत। शेनवारा सकाळी कळंगूटच्या बागा दर्यावेळेर एका दादल्याची कूड सापडली। ह्या कुडीचेर धारदार हत्यारान केल्ले घावे आशिल्ल्यान खुनाचो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला। फुडलो तपास सुरू आसा। पणजेचो आदिलशाह पॅलेसाची सामकी अवतिकाय जाल्या। हे पॅलेसीन कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय आनी वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी चलतात। ते भायर थंय गोंय सरकाराचे म्युझियमूय आसा। आदिलशाह पॅलेसीच्या अवतिकायेचेर हो स्पेशल रिपोर्ट। हो पणजेचो आदिलशाह पॅलेस। पयलींची विधानसभा, ताका जुने पलाशूय म्हणटात। गोंयच्या दायज आशिल्ल्या ह्या वास्तूची सद्या सारकीच अवतिकाय जाल्या। वचात थंय ती गळटा। हे पळयात आदारा खातीर ह्यो अश्यो दिग्यो लायल्यात। ह्या वास्तूंत कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय चलता। ते भायर वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासीस आनी हांगासरूच सरकाराचे म्युझियमूय आसा। पयलींच ह्या दायज वास्तूची ही अशी दशा आनी वयल्यान तातूंत हो सगळो कारभार। ह्या विशयी कला आनी संस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेक विचारल्यात ताणें सांगले ते अशें। एक गोष्ट म्हणल्यार डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर हे ते ऑफिस थंय ना। ते कला अकादमीचे आमचे ऑफिस जे आसा ते आमी टेम्पररी शिफ्ट केल्ले आसा। दुसरी गोष्ट कला अकादमीचे वेस्टर्न म्युझिक जे आसा ते आमी नेक्स्ट वीक म्हळ्यार आमी आमच्या ओरिजिनल जी प्रेमायस जी आसा अर्थात कला अकादमी जी आसा थंय आमी शिफ्ट करतले। ती बिल्डींग जी आसा ती डिविजन 1 PWD पळयतात आनी ताजो ताबो जो आसा तो JD कडेन आसा। त्या संदर्भात इन्फॉर्मेशन जे कितें आसा तें हांव चड कांय दिवपाक शकना। वी आर ओन्ली टेम्पररी आमी थंय शिफ्ट जाल्ले आसात इन ऑर्डर टू आमचें हें काम चलतालें म्हणून। पूण डेफिनेटली म्हाका दिसता इंडियन क्लासिकल म्युझीक, वेस्टर्न म्युझीक, आमची लायब्ररी जी आसा ती नेक्स्ट वीक म्हळ्यार कला अकादमी इन हाऊस जातली। ऑलरेडी कॅन्टिनाचें काम आमी ऑलरेडी सुरू केल्लें आसात। पण डेफिनेटली फक्त एडमिन ऑफिस जे आसा ते आमगेले फर्निचर घालपाचें जें काम जें आसा तें सुरू आसा आनी इट वील टेक अनदर 20 days 25 days अशें सुमार लागतले इन्स्टॉल करता। आमी आसात सद्या आदिलशाह पॅलेस जे आसा ते आनी हांगासर ओल्ड सेक्रेटरीएट अशें सुद्दां म्हणटात। जाल्यार आदिलशाह पॅलेसाची ही जी बिल्डींग आसा ती सारकी म्हणजे ओल्ड स्ट्रक्चर आनी हेरिटेज बिल्डींग आमी म्हणपाक शकता। ही जी बिल्डींग आसा ती आनी ह्या बिल्डिंगेची जर परिस्थिती आमी पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच सारकी दोळ्यांतल्यान दुकां येता। ही पयली म्हणजे आदिलशाह पॅलेस म्हणजे तेन्ना हो पॅलेस कसो आशिल्लो आनी आतां जर ह्या आदिलशाह पॅलेसाची परिस्थिती पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच बिकट अशी परिस्थिती जालेली आसा।
खरी जर परिस्थिती पळयत जाल्यार हांगासर सगळे जे आसा ती म्हणजे दिगी लावन दवरलेली आमकां दिश्टी पडटा, खंयसर उदक गळटा ते आमकां दिश्टी पडटा, तेंच्यांनी उदक गळलेल्या कारणान थंयसर तेंच्यांनी तस्त बालदी दवरलेली सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा। जाल्यार ह्या आदिलशाह पॅलेसाची सारकी बिकट परिस्थिती जाल्या आनी हांगासर महत्वाचें म्हटल्यार हे जे म्युजियम आसा त्या म्युजियमान हांगासर भुरगीं म्हणजे आमचे युनिवर्सिटीची भुरगीं सुद्दां हांगासर येवन जी आसा ती म्हणजे हे जे स्ट्रक्चर आसा ताचे बद्दल स्टडी करपाक सुद्दां गोंयांतलेच न्हय तर गोंया भायले सुद्दां म्हणजे स्टुडंट आसा ती हांगासर येवन हांगासर स्टडी करतना म्हणजे आमकां आतां जर आमी पळयत जाल्यार दिश्टी पडटा। गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर। कांचे उसगांव वाठारांत फाटल्या 3 दिसांच्यान उदकाची पुरवण सारकी जायनाशिल्ल्यान लोकांचे हाल जाल्यात। पावसाच्या उदकाचेर निंबून रावचें पडटा म्हूण थळाव्यो बायलो सांगतात। सोमार मेरेन उदकाची पुरवण सुरळीत करूंक ना जाल्यार 25 MLD उदका प्रकल्पाचें काम बंद करतले म्हूण थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या। गेल्ले 3 दीस जाले आमकां उदक ना, वारंवार सांगून सुद्दां आतां वर्स जाले ह्या आमच्या गांवच्या लोकांक अजिबात उदक गावना। कित्याक तर तेंच्यांनी मोटर एक तर घातला न्हंयन आनी न्हंयन जे आमचें उदक कितलें येता तें खबर आसा, तो मोटर व्हांवन वयता, मोटरान उदक वयलें गेलें म्हणटकूच शॉर्ट जाता आनी त्या कारणान आमकां उदक गावना अजिबात। आनी आमकां हेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें हो एक प्लांट जाता हांगा 25 MLD, तेन्ना आमकां तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें की तुमकां 24 वरां उदक गावतलें म्हणून। आमी 24 वरां नाकात म्हणटा, किमान एक 8 वरां तरी आमकां रेगुलर उदक दिया। आनी आमी हे इंजिनियरांक आनी हांकां सांगून सामके वयताकले, कितले फावटी म्हणून सांगपाचें हांकां। आतां 3 दीस जाले उदक ना हांकां, तरी आसतना फोन करीत आसा, आतां येतलो मागे येतलो, 3 दीस जाले कोण येवंक ना। तरी आसतना हांवें बोरींग मारून घेतलें, 2-3 म्हयने जाले बोरींग मारून, ते बोरींग ते तश्शें पडोन आसा। हांवें सांगलेलें 10 HP मोटर बसय म्हणून त्या बोरिंगाक, तेंच्यांनी 5 HP मोटर बसयला, तो मोटर उदकूच वडिना। आनी आमकां हो पावसान त्रास जाता म्हणून हांवें मे म्हयन्यान बोरींग मारून घेतलेलें, आतां हो ऑगस्ट लागलो तरी ह्या बोरिंगांक ते मोटर बसोवन आमकां ते उदक दिवंक ना। आतां आमी सगळ्यांनी लोकांनी चिंतलां की जो पर्यंत आमचे उदकाचें फायनल करिना आयतार सुद्दां ताका अल्टिमेटम दितले, सोमारच्यान आमी जे प्लांटाचें काम चालू आसा ते आमी बंद करतले आनी जो पर्यंत आमकां उदक गावना तो पर्यंत आमी चालू करूंक दिवचे ना। 2 म्हयने जाले हांव पावसाची उदक यूज करता आनी खावपा बायची उदक हाडटा। अशी घराडे पयल्यार जाता आमी कशी उदक यूज करता तें। आनी मे म्हयन्यान तर इतली उदक पाड येता वास घेवंक येना, खावपाचें सुद्दां खदू आनी वास हिवळो, ते न्हंयचें उदक आमी कशें खावपाचें तें तुमीच सांगा आमकां। आनी आयतार म्हाका 3 दीस मेन जाले ते खदू उदक हांव घेयनालें, 3 दीस जाले म्हाका कशेंच उदक येना वय। पावसाचें उदक हांव पावसाचें उदक यूज करता, येवन घराडे म्हाजी पळोवचें आनी फोटो काडून व्हरचें हांव कशें उदक यूज करता तें। आम आदमी पार्टीन सनबर्न आयोजका आड पणजे पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या। सनबर्न आयोजना खातीर गरजेचे परवाने घेनासतना आयोजकांनी तिकेट विकपाक सुरवात केल्ल्याचें आपान आपले कागाळीन म्हणलां। आज आमी पर्टिक्युलरली हांव एज एन इंडिविज्युअल ही कंप्लेंट फायल केल्या अगेन्स्ट सनबर्न परसेप्ट प्रॉपर्टीज आनी अगेन्स्ट बुक माय शो। हांवें एक स्टेटमेंट आमी एज गोंयकार म्हणून आमी खूब प्रोटेस्ट केले, सनबर्न गोंयान जावचें ना म्हणून। सावथ गोवाक तांणी करपाचो प्रयत्न केल्लो आनी सावथ गोंया किंवा गोंयांत भितर सुद्दां सनबर्न जावचें न्ही म्हणून आमी सगळ्या गोंयकारांच्या सपोर्टान एक प्रोटेस्ट केल्लो। ताजे उपरांतय आमी पळयलें की सनबर्न इज ऑल आउट टू होल्ड दीस फेस्टिवल इन गोवा। आमी पळयलां की फाटले 15 दीस जाले बुक माय शो सनबर्नाच्यो टिकेटी गोंयान 28, 29, 30 डिसेंबराक म्हणून विकता। सो हांवें अशी एक टिकेट परचेज केली। आय ऑल्सो एनेक्स द स्टेटमेंट ऑफ आमचे टुरिजम मिनिस्टर हू सीम्स टू बी कन्सर्न फॉर पीपल ऑफ गोवा एंड सेड दॅट गोंयकारांचे जर किंवा गोंयच्या लोकांचे जर पयशे ते घेता कलेक्ट करता जाल्यार इट अमाउंट्स टू फ्रॉड आनी दॅट इज अमाउंट टू चिटींग ऑल्सो अंडर आमची नवी जी दंड संहिता आमकां लागू केल्या तातूंत हांवें 2230 रुपया आनी 10 पयशे दिवन टिकेट खरेदी केल्या। म्हाका नियरली अबावट 8-10 दीस जाले। म्हाका रिसीव केला ताणें की हो जो इव्हेंट जावपाचो आसा गोंयांत ताचे खातीर म्हजे कडल्यान पयशे घेतल्या। विच इव्हेंट इज नॉट इवन ग्रांटेड परमिशन, दॅट इज दॅट इज कंप्लेंट। हांव ही कंप्लेंट तुमचे कडेन शेअर करता। म्हाका दिसता म्हजे जे 2100 रुपया किंवा जे 10 पयशे 2230 रुपया 10 पयशे जे आसा ते जर तुमी पळयत जाल्यार अशे हजारांनी लोक आसतले, कारण सरकार म्हणटा हजारांनी लोक गोंयांत येता ह्या इव्हेंटा खातीर आनी हाकाच लागून आमचें ट्युरिजम खूब फोफावला म्हणून।
हाज्या पयलीं आमी सामके गरीब आशिल्ले, आमची स्टेट सामकी गरीब आशिल्ली, सनबर्नाक लागून ती खूब वयर सरल्या अशें चीफ मिनिस्टराच्या वक्तव्यातल्यान आमकां दिसून येता. शेनवारच्यान वास्को दामबाबाक श्रीफळ अर्पण करून 125व्या सप्तकाक सुरवात जाली. ह्या वेळार मंत्री तशेंच आमदारां सयत भाविकांनी व्हडा संख्येन देवळांत गर्दी केल्ली. पळयात सप्तकाची कांय खिणचित्रां. तो एक गोंयचें नांव आसा, वास्कोचो सप्ताह हो गोंयचें नांव आसा. लाखो भक्त हांगा ह्या 2 दिसांक इतर सगळ्या हातूंतल्यान हांगा आपले भाव जो आसा तो देव दामोदराच्या चरणी अर्पण करपाक हांगा येतात आनी हो मोठ्या दबाज्यान हो उत्सव साजरो जाता. हें वर्स खास 125 वर्सां ह्या हाका पूर्ण जातात आनी त्या म्हणून एक उत्तम प्रकारे आयोजन ह्या सगळ्या मंडळींनी केल्लें आसा. हांगासरली जी काही सप्ताहाची समिती आसा, जोशी फॅमिली आसा, ह्या सगळ्या हांणी हांव तांचे ह्या सगळ्या महान कार्याक लागून तांचे मना पासून अभिनंदन करता. पयलीं 125व्या दामोदर भजनी सप्ताहाच्या सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आज दामबाबाक वास्को पुरतो उरना नाल्यार गोंया पुरतो उरना, गोंया भायले लोक पसून हांगा येतात आनी आमी सगळे जाणां दामबाब हो उल्याक धांवून येवपी देव, सगळ्याक म्हणजे मानवसाक पावपी देव अशें आमी सगळे मानतात. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता वर्सान वर्स गर्दी ही वाडत वता आनी ह्याय वर्सा तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार गर्दी इतली प्रचंड आसा की म्हाका दिसता आज ह्या फावटी हांव कमिटी मेंबर्सांचें अभिनंदन करता. एक बरे प्रकारची वेवस्था तांणी केल्ली आसा, लायटींग नवे पद्दतीन केल्लें आसा आनी एक एक वस्तू म्हणजे बारकायेन हें करून म्हाका दिसता आज हो दामोदर भजनी सप्ताह आज आमी 125व्या वर्सा मनयतात. अख्खे आमच्या वास्कोकारांक, मुरगांवच्या अख्ख्या तालुक्यात तशें अख्खे गोंयकारांक आमी सप्तकाची सगळ्या हार्दिक शुभेच्छा. 125 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आसा. एक व्हडलो म्हणटा असो हो दीस आमकां सगळ्या वास्कोकारांक, कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा वास्कोकार दामबाबाचो आशिर्वाद घेतल्या शिवाय फुडें वचना. तेन्ना कसल्यो कितें वायट गजाल घडली, कोण बरो ना, कोणाच्या कामाचें कितें आसा इश्यू आसा, जाल्यार कसलो हेल्थ इश्यू आसूं, कितेंय आसूं जाल्यार ते सगळे जाण दामबाबा कडेन घेवन आशिर्वाद वयता आनी अशे खुबशे चमत्कार जाल्लेले आसा. ते सदांच दामबाब आमच्या वास्कोकारांक राखलेले आसा आनी पावलेलो आसा. आयज दामबाबाची जी श्रद्धा आसा ती सगळे जाण आख्खे गोंयकारांक आसा आनी आयज 125 वर्सां जी कंप्लीट जाली आसा. म्हाका एक मोठ्या प्रमाणे हो आमचो उत्सव सप्ताहाचो गेल्लेलो आसा. भितर सगळ्यांनी हातभार लायलेले आसा. आमचे मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो चेअरपर्सन आमच्या बरोबर आसा, तेंच्यांनी खुबशे योगदान केल्लेलें आसा. बाकीचे सगळे वास्कोकारांनी फुडाकार घेवन तेंची कमिटीन भरपूर त्रास घेतलेले आसा. वायनाड दुर्घटने उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें हुंवार आयिल्ल्या भागाची शेनवारा पळोवणी केली. तशेंच तांणी पुनर्वसन केल्ल्या लोकांची वासपूसूय केली. भलायकी केंद्रांत वचून दुखापत जाल्ल्या लोकांच्यो भेटी घेतल्यो. एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाचे लागीं निश्चित जाल्ले आसतनाच आता भंडारी समाजाकूय आरक्षण दिवपाची मागणी जावपाक लागल्या. बस्तनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकरान भंडारी समाजा खातीर राजकीय आरक्षणाची मागणी केल्या. ताच्या कोतान भंडारी समाजा खातीर खंय 12 मतदारसंघ आरक्षीत करचे.
सायलंट मोडाचेर जे नेतृत्व आहा गेली 2-4 वर्सां भंडारी समाजातले कोण तरी म्हणटा की आमी ऑनलायन जी संघटना आमी कमिटी काडल्या ती ऑनलायन कमिटी धरून सुद्दां जर आमी गेले जाल्यार आतां ऑगस्टान ताचो कार्यकाळ सोंपता तेंच्यांनी खंयच फुडें इलेक्शन वगैरे घेवपाची हालचाल करूंक ना तेका लागून सगळे युवक मोठ्या संख्येन आनी जे आमचे आदले भंडारी समाजाचे लोक जे हेंच्यांनी फुडें सरून जे मागणी केल्ली आनी फाल्यां एक स्नेह मेळावो आमचो सनग्रेस गार्डन बेतोड्या फोंडा हांगासर दवरलेलो सिनियर लीडर जे आहा भंडारी समाजाचे रवी नायक हे ताका तेंचे मार्गदर्शन लाभतले आनी बाकीचे आजी माजी आमदार हांकां सगळ्यांक आमी उलो मारला की तेंच्यांनी उपस्थित रावचे आयजूय परत आमी उलो मारता सगळ्यांनी हेवे दावे कितें आहा ते पयस दवरून समाजाक लागून कित्याक आयज समाजान आमच्या भंडारी समाज मेजॉरिटीन आसून आयज आमकां वंचीत रावचें पडटा कारण आयज आमी पळोवंक गेले गोवा विधानसभेचे 4 सीट आता एसटीक रिजर्वेशन जाल्ले आसा 1 SC का म्हणजे 5 मतदारसंघ गेले तर आयज आमकां जे पळय मतदारसंघ पळय बाकीचे पळय रिजर्वेशन 35 मतदारसंघ उरयले तर 12 मतदारसंघ तरी आमकां ओबीसी म्हणजे खास करून भंडारी समाजाक रिजर्वेशन मागपाची आवश्यकता आनी ह्यो जर मागण्यो दसाच घालतलो जाल्यार सगळ्या आमी एकी कडेन येवपाची गरज आहा पणजे मार्केटात मोठ्या प्रमाणात नुस्तें येवपाक सुरवात जाला कर्नाटक केरला आनी तमिळनाडू सावन ताजें नुस्तें येवपाक सुरू जाला मात गोंयचें नुस्तें अजून मेरेन मार्केटान येवंक ना सध्या मडगांवच्या होलसेल मार्केटांतल्यान नुस्तें हाडटात गोंयचें नुस्तें येवपाक आनीक थोडे दीस लागतले म्हूण नुस्तेकार बायलां सांगतात पणजे मार्केटात ताजें नुस्तें येवपाक सुरवात जाल्या पूण हे गोंयचें नुस्तें न्ही ते कर्नाटकांतलें मडगांवच्या होलसेल नुस्तें मार्केटांतल्यान सध्या आमी नुस्तें हाडटात म्हूण नुस्तेकार बायल सांगतात पणजे बाजारात पापलेट 800 ते 1000 कील सुंगटां 350-400 कील वागेरी सुंगटां 1000 ते 1200 रुपया कील बांगडे 200 ते 250 कील मोरी 500 कील इसवण 1000 कील कुल्ल्यो 300 कील लेपो 250 कील आनी वेल्ल्यो 300 कील दरान विकतात पावस असोच पडत रावलो जाल्यार गोंयचें नुस्तें येवपाक आनी वेळ लागतलो म्हूण नुस्तेकार सांगतात नुस्तें कशें ताजें बी पडोंक लागलें नुस्तें कांय ना येवं नुस्तें ताजें नुस्तें येयलें सगळें मडगांवचें येता तितलें ते मडगांवचें सगळें मडगांवचें म्हणल्यार गोंयचें नुस्तें अजून लागना कांय कॉमेस कित्याक लागून उरलें आसतलें म्हणटा पाणी दर्या सारको ना न्हू लोटान वयता न्हू बाग दवरले लोटान वयता काबार आनी आतां खंयचें नुस्तें मेळटा आतां मोठी आतां 10 तारीख कॉमेस जाता म्हणटा आयज वयता मोठी केन्ना वयता कोण जाणा तेन्ना जातलें पावस कमी जाता जाता वत मातशें येता तशेंच नुस्त्याचो जो सिजन आसा तो मातसो सुरू जाता आतां गोंयान जेन्ना नुस्त्याचो सिजन सुरू जाता तेन्ना गोंयान आतां नुस्तें कसलें आनी कितले प्रकारचें मेळटा आनी कसलें ताजें नुस्तें मार्केटान आसा हें आमी पळोवपाक पणजे मार्केटान गेले जाल्यार पणजे मार्केटान सद्याक ज्यो रेट्स आसात त्यो अश्यो आसात पापलेट ज्यो आसात त्यो 800 ते 1000 रुपये किलो सुंगटां आसात ती 350 ते 400 रुपये किलो तशेंच लेपो आसा त्यो 250 रुपये किलो मागीर टायगर प्रॉन्स आसात ती 800 रुपये किलो बांगडे आसात ते 200 ते 250 रुपये किलो मुड्डोशी 300 रुपये किलो लेपो 250 रुपये किलो वेल्ल्यो आसात त्यो 200 रुपये किलो मोरी 500 रुपये किलो किंगफिश 1000 रुपये किलो तशेंच कुल्ल्यो आसात त्यो 300 रुपये किलो ह्यो आशिल्ल्यो पणजे मार्केटांच्यो शेनवाराच्यो रेट्स तशेंच नुस्तें जेन्ना आतां येता जाल्यार तें आजून पर्यंत गोंयांत जें नुस्तें येता तें गोंयचें नुस्तें आजून गोंयच्या मार्केटान पावना अशें काही आमकां जे नुस्तेकारां आसात तेणी सांगलें आतां सद्याक जें नुस्तें येता तें मडगांवच्यान जें भायलें तामिळनाडूचें म्हणत कर्नाटकाचें नुस्तें म्हणत तें सद्याक गोंयच्या मार्केटान आसा पूण जें गोंयचें नुस्तें जें खरें ताजें नुस्तें जें आसा पूण जें गोंयचें नुस्तें तें नुस्तें आजून पर्यंत गोंयकारां कडेन आजून गोंयकारांच्या ताटान पावना अशें आमी म्हणूंक शकतात गोंयचें नुस्तें म्हटल्यार ह्या सायडीच्यान ज्यो बोट्स वयतल्यो त्यो आज पर्यंत तेणी 10 तारीख अशी केल्या पूण 10 तारीख जावनूच कळटलें की दर्या कसो आसा कित्याक दर्यान भरपूर खळबळ आसले कारणान आजून पर्यंत बोट्स सारक्यो अश्यो भायर सरोनात गोंयच्यान आनीक गोंयचें नुस्तें आजून पर्यंत मार्केटान पावना गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर
उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून पणजे खुबशीं झाडां हुमटून पडल्यात। अशें आसतनाय पणजे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी हाची दखल घेवन ही झाडां कातरून रस्त्या कुशीकूच दवरिल्ली। 10 ते 15 दीस जावन गेले तरी ही कातरिल्ली झाडां आसा तशीच। हाका लागून अपघाताची शक्यताय न्हयकारूं येना। बेगोबेग ही कातरिल्ली झाडां उखलून रस्तो येरादारी खातीर सुरळीत करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या। पणजे जेन्ना चर्ची कडेन एक झाड पडोवन एक चलयेची जेन्ना दुर्दैवान मृत्यू जाली तेन्ना CCPन डिसायड केलें की जी डेंजरस झाडां आसात ती कट करपाची आनी जे डेंजरस ब्रांचीस आसात ते ट्रीम करपाचे। पूण जेन्ना ही झाडां मारली, जेन्ना हे ब्रांचीस मारले जाल्यार ते ब्रांचीस तुमी पळोवंक शकतात रस्त्या कुशीक कशे डंप केल्ले आसात आनीक जे झाडांची जी मोठी मोठी हे आसात ब्रांचीस आसात ते सुद्दां रस्त्या कुशीक कशे डंप केल्ले आसात। हे आतां गाडी चलयतल्यांक डेंजर जाल्लेच आसा, पूण गाडी चलयतल्यांक तशेंच मागीर हांगा ह्यो ज्यो राशी तुमी पळोवंक शकतात जाल्यार तेजी जितकी पानां आसात ती पानां ती कुसलेलीं आसात आनी एक विचित्र तरेची घाणी सुद्दां येतात हांगा। आनीक ते पानां कुसलेले ते पानां खूब हांगा मच्छर सुद्दां तयार जावपाक शक्यता चड आसा। जाल्यार तुमी पळोवंक शकतात की वयता थंय अशे जे हे आसात जे झाडाचे जे ब्रांचीस आसात ते डंप केल्ले आसात। खंय ना खंय CCPन परत एकदां हेचेर लक्ष दिवपाक जाय आनीक हे जे ब्रांचीस जे खंयच्या खंय उडयल्ले आसात ते बेगीन क्लियर करपाक जाय, जेणे करून जे पणजे कोणी असे प्रवासी येतात किंवा पणजे रावपी जे लोक आसात तांकां त्रास जावपाक जायना। कित्याक हे जे ब्रांचीस आसात ते रस्त्या कुशीक असले कारणान हांगा खूब अशे कितें जावपाक शकता, कितें आनी एक्सिडेंट सुद्दां कितें जावपाक शकता। सो हेचेर सुद्दां CCPन खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय। गोमंतक TV खातीर गौरेश गांवकर, पणजे सावन। येवपी स्वातंत्र्य दिसा खातीर CRPन पुलिसां खातीर परेडीची प्रशिक्षण सत्रां आयोजीत केला। ह्या प्रशिक्षण सत्रांत कर्नाटक पुलिसांचो लेगीत आस्पाव आसा। 13 ऑगस्ट मेरेन ही सत्रां चलतली अशी माहिती प्रशिक्षण अधिकारी सुचिता देसाय हांणी दिल्या। आमचे न्ही आतां 15 ऑगस्टाक आमकां 3 कडेन परेडी घेवच्यो पडटा। एक आसता हांगा आमचे ओल्ड सेक्रेटरिएटा कडेन, एक आसता पत्रा देवी आसता and one will be after that राज भवनाक आमचे बँड सेक्शन बी वयता। अशे 2-3 ठिकाण कडेन आसा। सो आमचे मेन म्हणजे आमकां कितें आसा न्ही हांगा वी आर हॅविंग कर्नाटका स्टेट पुलीस ऑल्सो विच इज जॉयनिंग दीस परेड। दॅट इज एक्सचेंज ऑफ पुलीस फोर्स। आमची फोर्स कर्नाटकान गेला परेड करपाक, आमची फोर्स हांगा आयला। सो ओवरऑल आमचे 2 प्लटून आसतले, पुलिसाचे गोवा पुलिसाचे एक आसतले आनी कर्नाटका पुलिसाचे आसतले। ओके, सो मॅडम केन्नाच्यान सुरू जालें ही ट्रेनिंग? जालें आतां 1 वीक जाला। ओके, सो 1 वीक तांकां आतां तांकां येवन म्हाका दिसता 4-5 दीसच जाल्ले आसा। वी हॅव स्टार्टेड 1 वीक प्रायर। ओके, ही ट्रेनिंग आतां पावसाक लागून आमकां मातशें इंडोर मातशें प्रॉब्लेम जाता। सो वी हॅव बीन टेकिंग इट नियर द जिओ इन्स्टिट्यूट हॉल। सो मॉर्निंग कितल्यांक स्टार्ट जाता ट्रेनिंग? मॉर्निंग तांचे बाय 8 o'clock वी स्टार्ट द परेड प्रॅक्टिसेस। मॉर्निंग सेशन आमचे 2-3 रिहर्सल जाता, आफ्टरनून सेशन रिहर्सल जाता एक्सेप्ट ऑन सॅटरडेज। आणि चडशे आमी आतां 13 तारखेक वी विल हॅव अ फायनल रिहर्सल ॲट दी एक्चुअल स्पॉट। मेन आमची इव्हेंट आसा इज ॲट द ओल्ड सेक्रेटरिएट। सो फायनल रिहर्सल विल बी ऑन 13th प्रॉबेबली। आयज संवसारभर आमकां हवामानांतल्या बदलाचो परिणाम पळोवपाक मेळटा। वायनाडान उप्राशिल्ल्या स्थिती वयल्यान आमी देख घेवन सैमाची राखण करपाचेर भर दिवपाक जाय, सगळ्यांनी झाडां लावपाक जाय अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां। तांणी एक पेड माँ के नाम ह्या उपक्रमा अंतर्गत सांखळेन झाडां लायली। एक पेड माँ के नाम हो कार्यक्रम आज हांगासर पार पडलो आणि विशेष करून आमच्या भारतीय जनता पार्टी कॉपरेटिव्ह सेलान इनिशिएटीव घेवन वृक्षरोपणचो कार्यक्रम जो आज आमच्या कैलासवासी जगन्नाथराव जोशी स्वतंत्र सेनानी या प्राथमिक शाळेत हांगासर आयोजित केलो। त्याबद्दल हांव स्टेट कॉपरेटिव्ह सेलचे आमचे अध्यक्ष बाब पांडुरंग कुट्टीकर, आमचे स्थानिक कॉपरेटिव्ह सेलचे अध्यक्ष बाब अनिल काणेकार, गोपाळ सुंदरकर, बाकी सगळे कावन्सिलर, पंच, सरपंच आणि तशेंच बाकीचे हितचिंतक हांचे खूब खूब अभिनंदन करता। एक पेड माँ के नाम, आपली आई आसत जाल्यार आई बरोबर झाड लावप आणि आपली आई नासत जाल्यार आईच्या नांवान झाड लावप आणि जेणे करून आपण आपल्या आईची काळजी घेता त्याच पद्दतीन त्या झाडाची काळजी घेवप ही संकल्पना ग्लोबल लेवलाचेर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी राबयली आणि आज फक्त देशांत न्ही तर पुराय ग्लोबल जगाचेर जो आमी म्हणटा तो क्लायमेट चेंज हो प्रकार जो आसा हाज्या खातीर झाडां लावप ही खूब गरजेचें आसा। वायनाड जाल्लो प्रकार
तो आमचो तसो पळोवंक वचत जाल्यार आय ओपनर आसा, जेका आमी म्हणटा की खरोखरच वायनाडच्या हातूंतल्यान आमी जागे जावपाक जाय, आमी शाणे जावपाक जाय आणि त्या खातीरच ह्या एनवायरमेंटाचो नश्ट जावपाक जायना आणि त्या खातीर अशा पद्दतीचे वृक्षरोपण ही काळाची गरज आसा. त्या निमित्तान हो कार्यक्रम हांगासर आयोजीत केला. हो कॉपरेटिव्ह सेलाच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्याविषयी कसलोच वाद ना. ह्या पुतळ्याची कोणाकूच आडखळ जायना. पुतळ्याच्या उक्तावण सुवाळ्याक आपणे दिवंक नाशिल्ल्यान भाई नायक हांचो अहंकार दुखावला. देखून ताणें धर्मान फूट घालपाचो यत्न करचो न्हय अशी शिटकावणी विनायक वळवयकार हांणी दिल्या. प्रत्येक वेगळ्या वेगळ्या पेपराचेर वेगळे वेगळे आर्टिकल येयला. एक पेपराचेर आयला की रुमणावळचे लोकल्स आसा तांच्यांनी एग्री केलो शिफ्टिंग करपाक. हे अशें केन्नाच जावना. शिफ्टिंग करपाचें आजून प्रपोजल आमी एक्सेप्ट करूना. कारण मारुती जो दीपस्तंभ आसा, दीपस्तंभा सायडीन जो आमचो संभाजी महाराज इन्स्टॉल जाला फेब्रुवारीन, पालखी व्हरपा खातीर जवळपास 2.5 मीटर जागो ऑलरेडी आसा. तुमकां मुद्दाम हांगा प्रेस घेवपाचें कारण हेच की भायर रस्त्यार रावन कांयच कळना, पण आमी प्रत्यक्ष त्या जाग्यार आयले आहेत आणि हो पाथ जो आसा तो क्लियर आसा म्हणून तुमकां दाखोवपा खातीर धाडलो. एक स्टेटमेंटार पेपराचेर सांगता की हो आमी एग्री केले आनी शिफ्टिंग करपाक रेडी आसा. पण शिफ्टिंग करपाक न्ही, हेज्या पयलीं तेंच्यांनी लेटर दिल्ले स्ट्रक्चर शूड बी डेमोलिश. म्हटल्यार आमचो महाराज आसा पळय तो इलिगल स्ट्रक्चर तो डेमोलिश जावचो म्हणून तेंच्यांनी सांगलेले त्या टायमार. आनी आमच्या पंचायतीन पुलीस स्टेशनार कलेक्टराक सगळ्याक लेटर जाले, सगळ्या मिनिस्टरांक आनी खंयच्या आमदारांक मेळून आयलो आनी हे मोडपाक जाय ताजो असो विशय आशिल्लो. पण सगळ्या गोंयकारांक हांव एकूच सांगपाक सोदता, आमी शिवप्रेमी, आमचे देव आमी एकूच धर्माचे, आमी आमच्या देवळाच्या विरोधात केन्नाच ना. हो जो बेश्टो गोंयभर जो वातावरण केला पळय फक्त मिसगायड करता. हो एकूच मनीस आसा तो एका दिसता कितें आपल्याचो बापूय मिनिस्टर आशिल्लो म्हणून तो तेजो फक्त इगो हर्ट जाला. कारण तेका आमी ज्या टायमार आपोवपाक जाय आशिल्लो त्या टायमार तेका आपोवना इनॉग्रेशनाक म्हणून तेजो इगो हर्ट जाला आनी तो सगळी मशिनरी आतां यूज करता आनी लोकांक फक्त मिसगायड करपाचे ट्राय करता. तेणें स्वता हो आमचो भगवा फ्लॅग आमी चडयल्लो, तेणें स्वता आपल्याक इन्वायट करना म्हणून तेणें स्वता देवयला. आनी कितें सांगला खबर म्हाका फोन करून सांगला, तुमी आपल्याक लेटर करा, आपल्याचें परमिशन घेया. परमिशन घेतकूच तुमकां हांव परमिशन दितलो फ्लॅग चडोवप काय ना तो. तुमी एकूच सांगा आमचो भगवा फ्लॅग व्हडलो काय हो जो तुच्छ मनीस आसा पळय तो व्हडलो. तुमी एकूच विचार करा. अरे भगवा आमचो धर्माचो प्रतीक भगवा आनी धर्म सगळ्यांक वयर. खंयची जात पात भेदभाव ना करता आमी धर्माच्या रक्षणा खातीर आमी हांगा उबे रावल्या आनी लोकांक मिसगायड करचे न्हय म्हणून हो आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. गोमंतक टुडे हांगाच सोंपता. हांव सज्जना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.